Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. हो मगाच्यानो आम्ही खालत्यापणा विशयांचे ऐकून असो हे झाडाचं सुमार शिकवण जाल्यो. आज आम्ही खालतेपण आणि पवित्रपण या विशयांत आम्ही ऐकतले. पवित्रपणाक खालतेपणाची गरज कितली म्हणले आज आम्ही जाणून घेऊया. Praise the Lord, praise the Lord. बरे इसाया प्रवादीच्या पुस्तकात chapter 65 verse 5 इसाया 65 अध्याय 5 वचन तिके वाचले. ती म्हणतात वैसराव कापूड नका नातर म्हणजे पवित्रपण तुका लागला. Praise the Lord. बऱ्या हे पवित्रपण नाही हे आमकां पवित्रपणाची गरज कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां पवित्र जावंक आपणें दिलां. Be holy, for I the Lord your God am holy. Leviticus chapter 19 verse 2. तिके वाचले Leviticus chapter 19 verse 2. लेवी शास्त्र 19 अध्याय 2 वचन. इस्रायलितांचे सगळे सभेकडे उलोवन इस्रायलीच्या सगळ्या सभेकडे उलोवन तांकां अशें सांग पवित्र जाया कित्याक हांव सर्वेस्वर तुमचो देव पवित्र. बरें आमकां there is no option. We have to become holy because it is God's command. देवान आमकां आज्ञा दिला जसो हांव तुमचो देव पवित्र तशें तुमी जायचे पवित्र. आनी भगवान पाऊल हेब्रेयांक बरयल्ल्या 12व्या अध्यायाच्या 14व्या वचनांत अशें सांगता आमकां पवित्रपणा बगर आमी कोणूच देवाक पळोवंक शकना. Hebrews chapter 12 verse 14. सगळं लगी समाधानान जियोंक आणि भाग्यवंत पवित्र जावंक सदा तोवर मात्र सम्याक तुम्ही पळोवंक शकतल्यात. पळय हांगा देव भगवान पाऊल कितें म्हणटा विदाउट होलीनेस नो वन कॅन सी गॉड. पवित्रपणा बगर कोणूच देवाक पळोवंक शकना. ह्या देखून मोगाच्यान आमकां पवित्रपण गरजेचें. आमकां ऑप्शन ना चॉयस ना ते आज्ञा देखून आमी पवित्र जायचे. पूण पवित्र जायचे जाल्यार पवित्रपणाचें टेस्ट पवित्रपणाची परीक्षा एकलो मनीस पवित्र की नागी म्हणले परीक्षा जावन आसा खालतेपणाचें. खालतेपण भोव गरजेचें आमी पवित्र जावचें. जर तर हांव पवित्र म्हणटा तर म्हजें खालतेपण वाडटेच सागी हांव खालतेपणांत वाडून आसागी हें पळयचें पडटा. कित्याक देवाचें खालतेपण देवाचें पवित्रपण म्हजे भितर दिसून येचे वस्ती करचे. God's holiness should dwell in me and shine through me. म्हजे मार्फत ते पवित्रपण गरजेचें जाल्यार हांव खालतो जावंक आसा. म्हळ्यार जेजू क्रिस्त देवाचो भाग्यवंत ताणें आमकां पवित्र करचें. जेजू क्रिस्तान आमकां पवित्र करचें. तसो जेजू ताचें जिवीत मरण आनी ताचें महिमे बरी पुनर्जीवनपण तें ताच्या दैवीक खालतेपणांत आटापून आसलें खंय. सिक्रेट डिवायन ह्युमिलिटी ते लिपोन आसलें जेजू. आनी तशें आसतना आमचें पवित्रपण मोगाचें पवित्रपण आमचें खालतेपणान दिसून येता. खालतेपण जावन आसा एक फुलाचो कळो आसल्या बरी. तो कळो फुलताना सफेद जावन फुलता पळय कळो खालतेपण आनी फुलता पवित्रपणान. हें जावन आसा टेस्ट पवित्रपणाचें. आमी जायकी पवित्र मनशां जाल्यार पळय मोगाच्यान आमी खालतेपणान करूंक जाय.
आता हांव पवित्र जाता म्हणटा आसतना एक चत्राई आमी मस्तूच पाळूंक आसा, जागृत आमी जावंक आसा. कितें जागृत पळया, आमी पवित्र जाता म्हणटा आसतना तो पुर्विलो स्वरूप गर्वाचो स्वरूप तो ताका इल्लेशें बिरें मेळ्ळ्यार पुरो रिकता भितर रिकता. तो गर्वाचो स्वरूप आमकां आमच्या पवित्रपणाचो नाश करता, खालतेपण नाश करता. गर्व आसल्याकडे खालतेपण ना, खालतेपण नासल्याकडे पवित्रपण ना. ह्या देखून आमी जाणा जावंक आसा. कित्याक की म्हळ्यार खंय खालतेपण आमी आशेतो या पवित्रपण आमी आशेतो थंय हो गर्वाचो सैतान रिकता. पळया, पवित्रपण आमी देवाच्या मंदिरांत आमी वेतो आनी देवाचें आराधन करूंक वेतो आमी. थंय खालतेपण आमकां गरजेचें. पण जेजून एक सोबीत ओपार सांगली, कितें ती ओपार फारिजेवाची आनी सुंकागाराची. लुकाचो वाचेल 18वो अध्याय. आनी सुंकर फारिजेव कितें म्हणटा, थंय तो आयला कोणाचें आराधन करूंक? देवाचें आराधन करूंक. पण पळया विरोधाभास, तो देवाक स्तुती करच्या अर्घ होगलाप दिवची रीत तशी देवाक महिमा दिवच्या बदलाक आपणाचीच महिमा आपणाची बळाई उलयता. तितलेंच न्हय, तो दुसऱ्यांक हलक करता, त्या सुंकागाराक हलक करता. पळया, आमी भविष्या तशेंच करता सभापती. आमी त्या फारिजेवा बरी फाटल्यान सर्वेश्वरा देवा, हांव तुका आर्गां दिता, हांव हेर मनशां बरी न्हय, ह्या सुंकागारा बरी न्हय. पूण तशें म्हणिना आसूंक पुरो आमी उक्त्यान. पण आमचें चिंतना, आमचें भोगना थोडे फावटी अशीं आसतात. वय मोगाचो न्हू, देंवचार हो गर्वाचो देंवचार खंय जाल्यार पवित्र अति पवित्र स्थानांत देंवचार आसता. आमी पवित्र स्थानांत हे आमचें काळीज, हे मंदिर, ही कूड म्हजी देवा पळय, देवाचें मंदिर, देवा पवित्रतेचें मंदिर. हांगा बाप पूत पवित्र रास करचें हें रावलेर अशें आसतना ह्या मंदिरांत आमी भितर सरतना वय मोगाचें नांव फारिजेवूय आसता. पळया, अति पवित्र स्थानांत देवाच्या जाग्यार सैतान कसो आसता. पळया, जोबाचो पुस्तक पळय 2रो अध्याय 1लें वचन तिके वाच. जोब चॅप्टर 2 verse 1. अनेक पावटी देवाचे पूत सर्वेश्वरा मुखार हाजीर जावंक आयले. आनी सैतानी तांचे सवय आयलो. अनेक पाटी कित्याक म्हळ्यार पयल्या पाटी पयल्या अध्यायाचें 6वें वचन तिके वाच. एका दिसा देवाचे पूत सर्वेश्वरा मुखार हाजीर जावंक आयले. तेन्ना सैतानी तांचे मदें आसलो. पळया, देवाचें सर्गात इतलें अति पवित्र स्थान दुसरें ना. थंय कोण आयलो? सैतान आयलो. अनेक पाटी म्हणटाना दुसऱ्या अध्यायात परतून आयलो तो. वय मोगाचो न्हू, आमी देवाच्या मंदिरांत आराधन करच्याक म्हण येताना वय जेजून केदारा तें फारिजेवाचें गर्वाचें हें केलें. गर्व सगळ्यांक दाखोवन दिलो त्या ओपारी मारिफात. तेन्ना तो फारिजेव आतां सुंकागाराचो जगलो नासता. सुंकागाराचो जगलो नासता. आनी फाटकी कठीण भारी खलतो पळोवंक म्हणल्यार बरी, आपणाचें पाताक रडतात म्हणल्यार बरी सांगतात खंय. पूण तो फारिजेव जगलो नासलो, सुंकागाराचो जगलो नासलो. फारिजेव
आम्हाने तुम्ही सबारपटी आम्ही पहिल्यानं बारीक खालते म्हण दाखवून पुरो त्या सुंकागाराचो दोगलो आम्ही नेसून असून पुरो पूण आमची उतरां आमची चिंतना आमची भोगना ही दुसरीच जावन आसता आम्ही कोणाक सांगता देवाचे आराधन करतेच असता तांकां आमी सबारपटी आमच्या किकीर आमी उत्तम इच्छित आमी उक्त्यान उतार ना असो पुरो पगार आमच्या काळजांत येतात सबारपटी हे खाली जा देखून हांवें सांगलें ह्या मंदिरांत आराधन करूंक येतना हांगा सुंकागारी आसा फारीजेवी आसा त्या सुंकागारान ताचे बदलेक रावन ताका हल्क करच्या फारीजा आयुश्यांत भियेचे म्हणना चड भियेचे आपणा भितर असच्या फारीजेव आयुश्यांत हो मोगाचे न्हू होई हो गर्वाचो देंवचार खंय जाल्यार हांव म्हणचो देंवचार खंय जाल्यार भितर रिगता पळयता ती पयत्र स्थानांत भितर रिगता आतां आयकलें तुमी सर्गार सहित देंवचार आयलो देवा मुखार तो आयलो अशें आमी देवाच्या मंदिरांत आराधन करूंक वेत आसतना देंवचार ह्या फारीजेव पळय सुंकागाराचो वेश घालूंक पुरो पूण उतरां चिंतना भोगना तिंच एक खालतो पांव फाटकी म्हणून तो देंवचार गर्वाचो देंवचार खालतेपणाचो वेश घालूंक पुरो सांगातच देवाक आर्गां स्तुती दिवचें लोक लोईन आणि तो आर्गां स्तुती दित आसतना या आपले फादाक वळखून रडत आसतना म्हणटाना आपण खालतो जाला म्हण दाखोवंक प्रयत्न करतना त्या फादाक व्यक्त करच्यान सयत सबारपटी आमी गर्व करूंक शकता गर्व म्हणलें इतलें खूब कठीण स्वरुपाचें मोगाचें आमकां गरजेचें जावन आसा जेजूचें तें खालतेपण जेजूचें खालतेपण आमी तें जियोंक आसा जेजूनच ती ओपार सांगली खंयची ओपार धनी आनी सेवकाची धनी कितें करता सेवक दीसभर घडून घरा येता बरासाण जावन धनी कितें म्हणटा म्हणजे मेज तयार कर हांव जेवण खावन जाता म्हणजे म्हजी सेवा करन राव उपरांत तुमकां धनी तो येवन ताची सेवा केल्ल्या खातीर थँक्यू म्हणना तुम्ही तशेंच वास्तिक लुकाचो वांजल 17 अध्याय 10वें वचन तशें तुमकां फरमायिल्लें सकट कर्ण जाताच तुम्ही म्हणा जाय कितें म्हळ्यार आमी चाकर आमी कितें करी जाय आसलें तें मात्र आमी केलां Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. पळया मोगाचें पळय आमी ल्हान जावंक आसा हेरांचे सेवक जावंक आसा असलें खालतेपण असलें बरेपण जेजूचें बरेपण आमकां दिसून येता आमचें थंय दिसून येता आमचें थंय दिसून येता असलें बरेपण खालतेपण आमचें थंय दिसून येता की आमी हेरांक आमच्या की उत्तम म्हण लेखतोंगी हेरांची सेवा करूंक आमी तयार जातोंगी पळया म्हाका हें आमच्या थंय आमच्या पवित्र सभांनी दिसून येना ल्हान ल्हान संख्येनी आमी कितें जाता वय आमी खालते म्हणूंक पुरो हांव नाटक करूंक पुरो पूण कितें जाता चिंत्या कसली गणितां तुमी चिंतून पळया आमच्या जिवितांत जाता
इगर्जेचे कार्यक्रम आसा त्या कार्यक्रमात तुम्ही पुरा घर वावर करत नसतात बरेकन वावर करत नसतात कार्यक्रम जाल्ल्या मागीर याजक बाब थँक्स सांगता वोट ऑफ थँक्स सांगता असलें काम केलें असलें काम केलें पूण चुकून उद्देशपूर्वक नाही बाय मिस्टेक ओवरसाईट तुझें नांव सांगूक या म्हजें नांव सांगूक विसरता इतले उसांबळ जातो आमी इतले रागान पेट्टो खालतेपण आसले कितें करतात आसून दुसऱ्यांची नांवां सांगली न्ही म्हजें नांव सांगिना जाल्यार कितें जालें दुसऱ्यांक आमच्या की उत्तम म्हणून आमी खाण घेतो ते गोड करणं आम्ही कितें करतो ल्हान ल्हान संगतींनी कठीण तरान आमी रागार जातो आमचे सोंसणीकाय उगडून काण घेतो आमी ताणे म्हणे चूक केली जाल्यार आमी इतले सेल्फ डिफेन्स आमचो सारकें हांव कांय चूक करूंक ना म्हणल्यार बरी उलयतो आमचे सेल्फ दर्शन करतो म्हणजे कांयच चूक ना आणि हेरा विशयांत ल्हान संगती वोट करून दाखयतो थंय असो माया मोग एकवटच पाळ करतो सबार संस्थांनी सबार आमच्या संस्थांनी अशें करता ल्हान ल्हान संगतींनी आमी वेगळाचार करतो कित्याक म्हाका अप्रिशिएट करूंक ना म्हाका थँक्यू म्हणूंक ना हेतून सांगली उतरां विसरतो आफ्टर ऑल जे कितें आमी करी जाल्लें केला मोगाच्यान असलें खाद्यपण आमचें थंय दिसून येता की या ते खाद्यपण ल्हानविकाय दीनपण नांच जालां गाय आमी कितल्या तरान ह्या खालतेपणा विरुद्ध वतो खालतेपण ना जाल्यार म्हजें तें पवित्रपण आसूंक साध्य ना पवित्रपण आसूंक साध्य ना जो कोण आपूण पवित्र जाला म्हणटा तो तितलोच खालतो जावंक आसा दी holiest should be humblest holiest should be humblest पळया जेजू पवित्र तो पवित्र अति पवित्र तितलोच खालतो जालो तितलोच खालतो जालो आपणाक संपूर्ण इन्कार करील जो कोण आपण पवित्र म्हणटा ताणे खालतो चड चड खालतो जायचे कित्याक की म्हळ्यार मोगाचे न्हू म्हजें म्हणलें या तुमचें म्हणलें आमचें कोणाचेच पवित्रपण ना आमी कोणूच पवित्र न्ही देव मात्र एकलोच पवित्र देव एकलो मात्र पवित्र आणि जे कितें देवाचें ते म्हजें थंय आसल्या वेळार मात्र हांव पवित्र जावंक शकता कित्याक की म्हळ्यार आमकां नर मनशांक फाटकी रचनांक देवान मात्र पवित्र करवे पळया बाय वाच लेवीशास्त्राचो 20 अध्याय 8वें वचन तिके वाच तुम्ही म्हजे कायदे पाळोवंक जाय पाळोवंक जाय आणि तांचे प्रमाणे जियोवंक जाय कित्याक हांव तो सर्वेस्वर जो तुमकां
आमकां पवित्र करता, आमकां पवित्र करचे देवान. म्हणजे म्हणल्यार पवित्रपण ना. बरें, पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत पहिल्या अध्यायांत दुसरें वचन कितें सांगता पळय. तुम्हीच ती देवा बापान सुरवेर जावन ओळखून विंचली, तुमकां विंचला. पवित्र आत्म्या वरवीं विंगड करून जेजू क्रिस्ताक खाल जावंक त्या जिणयेक संपूर्ण समर्पण दिला. आणि जेजूचे रगत तुमचे शेणावन नितळ केल्ली, पवित्र केल्ली ती तुमी. पळया मोगाच्यानो, आमकां पवित्र करचे देवान जेजूच्या अमोलीक रक्तान पवित्र आत्म्याद्वारे. म्हणजे आनी तुझे म्हणले पवित्रपण ना मोगाच्या भावांनी भयणी. तशें आसतना जे कितें देवाचे ते म्हजे थंय आसल्यार हांवें कितें म्हजी बडाई उलयवेत की, हांव पवित्र म्हण सांगवेत की. त्या पहिल्या वचनां दिल्या अपराधाचे 65 आमी वाचले. हांव पवित्र, तुमी पयस रावा अशें म्हणूंक जाता की. कितेंय म्हजे थंय आसा ते देवाचे. केदोळा ते देवाचे. म्हजे म्हणलें कांयच न्ही, हे हांव वळखून घेता. हांव कोणूच नाही म्हणटा. देवा बगर म्हजें पवित्रपण ना, देवा बगर जेजू बगर म्हजें पवित्रपण ना, हे हांव वळखून घेता. आनी ते जाणा हांव नथींग. देवा मुखार हांव खालतो जाता. तुजे बगर हांव कोणूच नाही, वळखून घेता. तुझ्या पवित्रपणा बगर म्हजें थंय पवित्रपण ना. जेजू तुझ्या पुताच्या रक्तान म्हाका न्हाणयल्ल्या शिवाय हांव पवित्र नाही. पवित्रपणान म्हाका पवित्र केल्लो जाल्यार हांव पवित्र नाही. हांवें खालतो जायचेच पडटा. देवा मुखार हांव खालतो जायचें. येता हांव देवा मुखार खालतो जाता. बेल्या मुखारी हांव खालतो. बेल्या मुखारी हांव खालतो जाता. हांव दुसऱ्यांक म्हज्याची उत्तम म्हण लेखता. पळय मोगाच्या भावांनी पळय, हे जाळा आमी हें समजून घेतो. जर तर हांव पवित्र जावंक जाय, हांवें खालतो जावंक जाय. होलिएस्ट विल बी द हम्बलेस्ट. हे हांवें तुमी जाणा जावंक आसा मोगाच्या भावांनी. आनी केदाळ आमी हें जाणा जाता, हांव म्हजें सेल्फ अबेस करता. सेल्फ अबेस करनासता म्हणजे हांव म्हणलें कांयच नाही म्हणल्या शिवाय देवाक म्हजे थंय जागो ना जाता. देव म्हजे थंय जिवंक शकना. हांव म्हणलो अहंकार आसल्या कडेन देव ना मोगाच्या भावांनी. आनी देव ना जाल्यार म्हाका पवित्रपण ना. देव म्हाका पळयता. म्हजी चिंतना, म्हजी उतरां, म्हजे भोगना हांव कसो म्हज्या पेल्या सांगाता भाव वेव्हार करता. पेल्या सांगाता म्हजें उलोवणें, पेल्या सांगाता म्हाजी करणी. तांतून म्हजेच सांगाता आराधन करच्या भाव भयण्या सांगाता. हें पवित्रपण, हें खालतेपण आनी पवित्रपण भोव गरजेचें. आनी गर्व म्हणलें हांगा भोव सटल अँड इन्सिडियस म्हणटा. म्हळ्यार सूक्ष्म खंयच्या तरांनी गर्व भितर येवंक शकता. हांव बारीक खालतो म्हण दाखोवंक पुरो, पूण म्हज्या उलोवण्यांत ह्या चिंतनांत म्हज्या भोगण्यांक तें दिसून येना आसूंक पुरो. बऱ्या बाबतींच त्या कॅरिझमॅटिकाक आयिल्ल्या उपरांत आमच्या देणी, आमच्या मागण्या जिवितांत बदलून आसूंक पुरो. आमी चिंतनान उक्ते अंतराचे बरी म्हज्या जावन पयस राव, हांव बारी पवित्र ही म्हणना आसूंक पुरो. आनी तशें म्हळ्यार आयच्या आमच्या काळांत ताका धिक्कार म्हणटा.
आमचे मॅनरिझम्स म्हणतो, आमका ते मॅनर शिकयला तशें पुरा उलोवचे नाही. तो फारीदेव आतां नासूंक पुरो, इजया प्रातीच्या कालाचो फारीदेव आतां नासूंक पुरो. म्हणून आमची चिंतना, आमची भोगना स्वरूपाची आसता. आमी आतां ते कशे कॅरिझमॅटिकांत आसो आमी देखून कॅरिझमॅटिकांत नाचले पुरो अपवित्र आमचे लागचींचे त्यांचांगेन आसूंक पुरो. आमी तांच्या की मस्त मुखार सरले आबा. आमी आमचे मागण्या जिवीत, आमचे दयाळ्याच्यो कन्यो पुरा चड बऱ्यो जाल्यात. आमी तांचे बरी नांव हांगा फारीदेवूच आसा. पळया आमी कॅरिझमॅटीक रेतीनी थोडी येऊन टेस्टिमनी दिता. टेस्टिमनी दिता आसतना देवाक महिमा दितात की आपणाचीच महिमा प्रगट करतात असतात. चिंतून पळया आमकां आनी त्या फारीदेवाक कांयच आसना. पळय मोगाचें आमचे ल्हानविकाय, आमचे निजायकी बळेपण, निजायकी खालतेपण कशें आसचे म्हळ्यार भगवान पावल सांगता. तेजो वर्क तो अपोस्तल तो कितें म्हणटा, हांव सगळ्या प्रास्कनिश्ट. हे वाद ते एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 3 अध्याय 8वें वचन. देवाच्या भक्ता संगी कनिष्ठ जावन आसलेल्या म्हाका हांव कनिष्ठ. आय एम द लिस्ट ऑफ द लिस्ट अपोजल. ख्रिस्ताचे आटोमोग नुसो जाल्ले संपत्तेची दोरी कवर हेरा जातींच्या परगटकाचे भाग म्हाका फॉदर. हांव आय एम द सर्वेंट ऑफ ऑल. हे असले ल्हानविकाय, असले बळेपण, खालतेपण म्हणजे ते आसा की म्हाका तो मोग भगवंत पावलान पयल्या कोरिंथीयांक बरयल्ल्या 13व्या अध्यायाचे 4थें वचन 5वें वचन तिके वाच पळय. मोग सोसनीक, मोग दयाळ, मोसर करिना, आपली बडाई उलयना, अहंकारान भराना, मर्यादे विणे चलाना, स्वंतादाय सोदिना, रागार जायना. पळया आतां हांवें तुमकां व्यक्त उदाहरण दिलें. जर तर आमकां हे मोग ही सोसणीकाय हे खालतेपण आसत जाल्यार हे सर्व आमी करिना, रागार जायना. म्हणजे नांव सांगूंक ना, वटना. हांव फुटारून पळयना, मर्यादे विणे चलिना. इन्सल्ट करचे, ग्रुपिझम करचे म्हजीच बडाई उलयना. मोगाच्या भावानी बडी हो मोग पावलान सांगतो. मोग रोमाकारांक बरयल्ल्या 5व्या अध्यायाच्या 5व्या वचनांत पवित्रात्मा आमचे भितर वता, धराळ मापान भरून तुमच्या मापान वता. वाचपा येतिके असलो भरवसो आमकां निराशी करिना. कित्याक आपले देणे म्हण आमकां दिल्ल्या पवित्रात्म्यावरी मार्फत देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धराळ ओतला. आनी हो मोग देवाचो मोग, आमी करचो मोग स्वार्थी मोग. हे जाणा पवित्रात्मा आमचे थंय देवाचो मोग भरून तुमच्या मापान वचता. ते जाणा हांव पेल्याचो मोग त्या वयर सांगल्या वडल सांगल्या उतरां प्रकार करता. आनी खंय हांगा कितें जाता, वो मोग लागले. भगवान पेद्रो 2 पत्रांत 1 अध्यायाचे 4थ्या वचनांत सांगल्या बरी आमचे थंय देवसेवाची भागीदार आमी जातो. आमी देवसेवाची भागीदारां जातो. आयकाया ती उतरां 2 Peter chapter 1 verse 4. ह्या आपोवण्या वरवी अधिक वर्ती आनी मोलादीक देणी ताणे आमकां दिल्यात. हांचे
ताचे वरवीं आणि त्या देण्या मार्फत दुसऱ्या अवगुणांनी दुसऱ्या अवगुणांनी मरून गेल्ल्या भरून गेल्ल्या संसारांतून संसारात हांव सुटोवन आम्ही मेकळे जावन देवाच्या सैपाचेर देवाच्या सैमाचे तुम्ही वांटेली जायशे वांटेली जाय शकला. यू आर पार्टेकर्स ऑफ डिवाइन नेचर. देवाच्या सैमाची भागीदार आम्ही जाल्या आणि त्या वरवीं कितें जाता म्हणजे ती देवाची शेळी जेजू ख्रिस्त म्हणजे थंय येता ताचेच रूपणे म्हणजे जाता ताचेच रूपणे म्हणजे जाता जियेता तो हांव न्ही बघा जेजूची येता आणि जेजूची येता म्हणटाना म्हणजे जिवीतच जेजू बरें जाता. 1 John chapter 2 verse 6 वाचपाय देखून आपण देवा थंय जियेता आपण देवा थंय येता म्हणटली म्हणतेल्याची जिणी म्हणतेल्याची जिणी येशू ख्रिस्ताची जिणी जेजू ख्रिस्ताच्या जिण्या बरी आसूंक जाय. आसूंक जाय. पळय आमी जेजू ख्रिस्ता बरी जावंक जाय म्हणटा. जेजू म्हणजे थंय जेवंक जाय हांव न्ही. ते जाल्यार जेजू म्हणजे थंय जियेता ते जाल्यार जेजूचें खालतेपण जेजूचेंच सोंसणीकायी म्हजी जाता. त्या देखून मोगाच्यानो जेजू थंय आमी धांवया जेजू थंय आमी वचया आणि जेजूक आमचे थंय जिवंक सोडया आणि त्या वरवीं जेजूचें खालतेपण केरळा म्हजे थंय वाडत वयता हांव पवित्र जाता. जेजूच्या खालतेपणा बगर म्हाका पवित्रपण ना. हे जाणा जावन आमी मागया मोगाच्यानो. सर्गींच्या बाप्पा जेजू तुज्या पुताक आमकां दिल्ल्या खातीर हांव लाभ दिता. जेजू तुजो आत्मो आमचे भितर घालय तो खालतो बरो आत्मो आमचे थंय रास करून दी. आमी तुजे बरेच बळे आनी खालत्या काळजाचे जावंच्या मार्फत आमचे जिवीत पवित्रपणाचे जावं दी. कित्याक पवित्रपण आनी खालतेपण एकामेका हात धरून वेतात म्हण वेत. दी आमकां तें तुजें खालतेपण तुज्या खालतेपणाद्वारे आमकां पवित्रपण जो जियेतय आनी राजवट चलयतय बापा आनी पवित्रात्म्याच्या एकवटांत नीज दे ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन.